नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. गोंय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जावन सोंपतले 2 सप्टेंबराक. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर सरकाराक धरले धारेर. नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा, काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खाली तकटे दाखयिल्ल्यान निर्माण जाला गंभीर प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो हुस्को. लोकसभेत एंटी पेपर लीक बिल जाले मंजूर. बोवाळा उपरांत आवाज मतदानान मेळ्ळी मान्यताय. 20 जुलयाक आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या आंदोलना संबंधी उजवाड एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाक आपयले पुलीस स्टेशनात. चौकशे वेळार पीआयनूच एनओसी दिल्ल्याचे आयले उक्ताडार. केंद्राच्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याचेर लोकांनी भिवपाची ना गरज. नागरिकांक हरकत आनी सुचोवण्यो मांडपाक दितले संद. भौसाचे मत विचारात घेतले उपरांतूच निमाणी अधिसुचोवणी करतले जारी, सांगले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. गोय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू या सारख्या 15 राज्याच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान जारी केल्या नोटीस. केंद्र सरकारान संसदेत दिल्ल्या आंकड्यांप्रमाण ह्या 15 राज्यांनी 3 वर्सात 165 जणांक आयले मरण. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले आणि 2 सप्टेंबराक सोंपतले, अशी माहिती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिली. मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर विरोधकांनी 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर टिका करून सरकाराक धारेर धरले. नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा, काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीद अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो. विद्यार्थ्यांक आंदोलन करपाचो पुराय अधिकार आसलो तरी आंदोलनाची दिशा आनी ताचे फाटलो प्रभाव हाचे कडेन गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा. पयलींचे विद्यार्थी आंदोलना मुद्द्याचेर आसतालीं, मात आतांची आंदोलनां तशी ना. देखून विद्यार्थ्यांक योग्य दिशा दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. शिक्षा समागम ह्या कार्यावळीत ते उलयले. बुधवारा शिक्षा समागम 2024 ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार, संचालक शैलेश झिंगडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. AI आणि नवे तंत्रगिन्यान शिक्षकांनी भय दवरिनासतना ते आपणावपाक जाय, अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केले. तशेंच सुरवातीक गोंयांत NEP शिक्षणीक धोरण चालीक लावपाक विरोध केल्लो, पूण शिक्षण क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांनी NEPक मोठो तेंको दिलो. ते खातीर गोंयच्या कार्याची केंद्र सरकारानूय दखल घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. 35 वर्सांच्या उपरांत जेन्ना ह्या देशात एड्युकेशन पॉलिसी बदलपाची ठरयली, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 2014 हो विचार दवरलो आणि 2020 म्हणजे तेजेर तब्बल 6 वर्सां लागली की कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप. कारण आमी पळयताले की गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे गेली 40 वर्सां तेच एड्युकेशन आमी नवीन जनरेशनाक दीत आशिल्ले. ऑल्दो द टेक्नॉलॉजी कंप्लिटली बदललेली, बट एड्युकेशन सिस्टम तीच आशिल्ली. बुक्सूय तेच आशिल्ले, सगळें तेच आशिल्लें. आमी बदलपाकूय पळयनाशिल्ले. बट थोडे जाण बदलता आसतना सुद्दां ही कित्याक बदलची हाका विरोध करपाकूय फुडें आयले. बट एक बरी गजाल की गोंयांत यू आर द एड्युकेशन लिडर्स, तांच्यांनी स्ट्रॉंगली सपोर्ट केलो आमच्या SCRT एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आणि तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केली आणि ताचे बरे रिझल्ट आज आमकां पळोवपाक मेळटा. गेली 6 वर्सां वी आर लिडिंग इन द कंट्री आणि प्रत्येक फावटी सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्ट्री किंवा बाकीचे सगळे ते एप्रिशिएट करता. बरेचशे फावटी आमकां एकदां म्हणजे थोड्या जाणांक भंय दिसता की टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करतली काय कितें. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयल्या उपरांत खूब जाण म्हणटा की आमचो जॉब गेलो, किंवा खूब जाणांतलो वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान जॉब वचूय शकता ना म्हणना.
बट टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करूंक शकना. टेक्नॉलॉजी टिचराक अपग्रेड करपाक शकता. 28 ऑगस्टा सावन गोंयांत ई कोयर व्यवस्थापनाची शिस्तबद्ध आणि संघटीत पद्दत सुरू जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केले. तशेंच नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाशा, कांय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीद अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. इन फ्युचर फॉर द ई वेस्ट म्हणजे आता त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो ई वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले. म्हणजे इन फ्युचर गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसिंग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट आसूं शकता. पयरचें आंदोलन पळयल्या उपरांत नीटाचें डेफिनेटली आंदोलन करचें ताका अधिकार आसा. नीट आंदोलन करप किंवा नीटा खातीर एखादो जाल्यार आसा तांचो अधिकार आसा. स्टुडंट्स म्हणून करपाकूय जाय, हांव नाय म्हणचो ना. पण त्या नीट नीटाच्या आंदोलनान की ज्या पद्धतीची कृत्या आणि ज्या पद्धतीचे विचार, ज्या पद्धतीची लँग्वेज ही जी विचारली ती आयच्या विद्यार्थ्याची आसूं शकना. हय आंदोलनां हाज्या पयलीं कितलीशीच जाल्यार आसतली. तुमी तुमच्या स्टुडंट्स लायफान म्हणजे बी द कोणी प्रायम मिनिस्टर आसूं नी, कोणी एड्युकेशन मिनिस्टर आसूं नी, म्हणजे सगळ्या जाणांनी अशा पद्धतीची आंदोलनां केल्या आसतली, पळयल्या आसतली. बट इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून आपल्या विचाराची पातळी केन्ना कोणी खालोवंक ना आसतली. म्हणून आमकां विचार करपाक जाय की वाय दीस इज हॅपनिंग. अरे सगळें बरें आसा, मागीर तो उमर खलीद कोण तर जेका सोडे म्हणून अरे नीट पेपराचे आहा ताचो राजीनामो मागलो. तुम्ही शिक्षण मंत्र्याचो बरो आसा, हांव ना म्हणना. त्यांनी बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेशन इंटरेस्ट धर्मेंद्र प्रधानजी एड्युकेशन मिनिस्टर हॅड गिवन द रेजिग्नेशन्स. डेफिनेटली ही हॅज गिवन द रेजिग्नेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. बट उमर खलीद कोण? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभेत जाल्ल्या बोवाळा वेळार एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक मंजूर केले. खूप वेळ चर्चा जाले उपरांत आवाज मतदानाच्या आधाराचेर ह्या विधेयकाक मान्यताय मेळ्ळी. ह्या आदी संसदेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांच्या विधानावेल्यान बोवाळ जालो. ह्या विधेयकावेल्या चर्चे वेळार सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं तीव्र खडाजंगी पळोवपाक मेळ्ळी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी पेपर लीक विधेयक मंजूर जाल्ल्याची घोशणा केल्या. मजगतीं ह्या म्हत्वाच्या विधेयकाचेर चर्चा करून रचनात्मक सुचोवण्यो दिवचे परस विरोधक फकत राजकारण करता असो आरोप श्री एन.के. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. निम्नलिखित माननीय सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं. श्री एन.के. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शोभत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, ए.बी. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, डी.एम. कतील आनंद. मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं. तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं. जा रहे हैं आप? प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. खंड 2 से 5 विधेयकांग बना. प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने. मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए.
मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। 20 जुलयाक आझाद मैदानाचेर जाल्लें आंदोलन बेकायदेशीर आसा अशी कागाळ मामलेदारान केल्ली। उपरांत ह्या प्रकरणात सुमार 1000 तरणाट्यांचेर कागाळ दाखल केल्ली। ह्या 1000 तरणाट्यां उजवाड एनजीओ वांगडी अमरीन शेखाचें नाव आशिल्लें। हे फाटभुंयेर एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाक पुलीस स्टेशनात आपयलें। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी केले उपरांत पीआयनूच ह्या आंदोलनाक एनओसी दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। This Amreen Sheikh was called on account of a complaint being filed by Mr. Nilesh Salgaonkar, the Joint Mamladar 3 of Executive Magistrate of Kiswadi, stating that there was unlawful assembly. Based on that, an FIR was filed. After the FIR, we were called for inquiry. Basis the inquiry, it was showcased to the police. They took a statement asking what was the route of the protest, which was held on 20th. And it was confirmed that there is an NOC granted by the PI on the 20th. The SDPO had sought comments from the PI, and therefore there was permission granted by the PI. So there was no issues whatsoever. So this complaint was filed without knowing the facts that the PI had granted permissions. For only to find out whether there was any truth into that complaint, she's explained, showed all the permissions, given all the documents, and we've also given the latest judgment of the Supreme Court, which was pronounced yesterday, saying that no coercive action should be taken. केंद्राच्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याचेर नागरिकांक भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। गोंयांतल्या कांय गांवांक पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हणून आस्पाव करपाच्या प्रस्तावाचेर नागरिकांक हरकत आनी सुचोवण्यो मांडपाक संद दितले आनी भौसाचें मत विचारांत घेतले उपरांतच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। इको सेन्सिटिव्हिटीच्या बाबतीत लोकांनी गैरसमज करचो न्ही। हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान काढला हाजेर परत एकदा आमकां व्यवस्थीत रित्या ऑब्जेक्शन फायल करपा खातीर स्कोप आसा आनी त्या खातीर उगीच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही। आमचे सगळे म्हणणे ते आयकून घेतले ताज्या उपरांतूच फायनल नोटिफिकेशन घेतलें। गटार आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना कामगारांक मरण आयिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या। गोंया सयत 15 राज्यांच्या मुखेल सचिवांक न्यायालयाचो अवमान करपा खातीर नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर जाप सादर करपाचो आदेश दिला। 2023 वर्सात स्पष्ट आदेश दिल्ले असून लेगीत राज्यांनी गटारां आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करपाची पद्दत पुरायपणान बंद करपाक अपेस आयला अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगला। न्यायाधीश अरविंद कुमार आनी विपुल एम खंयचेच परिस्थितीत मॅन्युअल स्केवेजिंग चालू उरूंक शकना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें। अशा कामांच्या वेळार मनशांक मरण आयल्यार संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर आनी जबाबदार अधिकाऱ्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी न्यायालयान दिल्या। गोंय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू यासारख्या 15 राज्याच्या मुखेल सचिवांक अवमानाची नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचे निर्देश दिल्यात। केंद्र सरकारान संसदेत सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण फाटल्या 3 वर्सांत ह्या 15 राज्यांनी ड्रेन आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना 165 जाणांक मरण आयला। हे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर उपाय चालीक लावपाचोय निर्देश दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। जांबावलेच्या गोशाळेंतल्यान गोरवां स्थलांतराक स्थगिती दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला। तशेंच बिरेस्तार मेरेन गोरवां स्थलांतरीत करपाचो प्लॅन सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान ध्यान फाउंडेशनाक दिला। आतां मेरेन 42 गोरवांक स्थलांतरीत केल्यात। उरिल्ल्यांक बेगोबेग स्थलांतरीत करतले अशी माहिती भारताचे सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाय हांणी दिली। ऑनलायन प्रणाली वरवीं एनीवेअर रजिस्ट्रेशन यंत्रणा राबोवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य थारलां अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी NGDRSच्या एनीवेअर रजिस्ट्रेशन विदिन डिस्ट्रिक्ट ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण जालें।
या उपक्रमा खातीर नागरिकांक तांची मालमत्ता नोंदणी करपाक विशेष कार्यालयात वचपाची गरज नासतली. संबंधीत जिल्ह्यात खंयच्याय कार्यालयात वचून मालमत्तेची नोंदणी करपाक मेळटली. ते खातीर प्रक्रिया अदीक सुरळीत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही खरें म्हणजे आमचे रेव्हेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट आणि सातत्यात आमी जर पळयता आसत ज्या ब्लॉकात डेव्हलपमेंट चड जाता थंयसर गर्दी चड जावप हें सातत्यात आमी पळयलां. विशेष करून बार्देस, पेडण्यां, तिसवाडी हांगासर रजिस्ट्रेशना खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लायनी लागपाक लागल्यो आणि कालांतरान आपले रजिस्ट्रेशनचो नंबरूच येना आणि तातूंत करून चड बोवाळ जावपाक लागलो. लोकांची लग्न रजिस्ट्रेशन जावपाची उरपाक लागली. म्हणजे सेल डीट आणि हे बाकीचे रजिस्ट्रेशन जाता म्हणसर मॅरेज रजिस्ट्रेशन जावपाक लोकांक आनीक प्रॉब्लेम जावपाक लागले. सो दॅट लोकूय बी ह्या विशयाचेर चडांत चड आनीकूय बी की हाजेर आवाज उठोवपाक लागले. दॅट टायम अवर एडमिनिस्ट्रेशन CS आणि बाकीचे संदीप जॅकीस हांणी इनिशिएटिव्ह घेतले आणि वी वॉन्ट टू स्टार्ट दीस. म्हाका दिसता पुराय देशात आमी तिसरे राज्य आसा की एनीवेअर रजिस्ट्रेशन सुरवात करपी. म्हाका प्राऊड फील जाता की टेक्नॉलॉजीचो खूप बऱ्या पद्दतीत कशा पद्दतीत उपयोग करून तो पीपल फ्रेंडली आणि लोकांक मदत कशी जातली ही आमी सातत्यात सदोदीत पळयत आसा. आणि हे करता आसतना की इज ऑफ डुईंग द बिझनेस फॉर द इंडस्ट्री पीपल टायम टू टायम जावपाक जाय. ताच्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे सातत्यात आमी सदोदीत घेतल्या. बेतूल फिशिंग जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी सुरू जाल्ल्यान वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवपाची मागणी नुस्तेकारांनी केल्या. हाका लागून नुस्त्याचें प्रजनन करपाक चड वेळ दिवन तांकां सांबाळपाक मजत जातली असो दावो नुस्तेकारांनी केला. आमी 25th हांगा फॉलोअरा खातीर स्क्रिनींग चालू केल्लें आसा. 25th आयज मेरेन 139 बेनिफिशरीज स्क्रीन केल्या. हांगा मलेरिया डेंग्यूचे स्टॅट्स घेतात. प्लस एवरी बोट ओनराक आमी किट्स डिस्ट्रिब्यूट केल्या. समज कितें आसा तेंचे जाल्यार तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक. सो हांगा डेली चालू आसा स्क्रिनींग. तशेंच बाकीचे आतां जे बेनिफिशरी जाता तेंचे स्क्रिनींग चालू उरता. पण हांवें आयकलां पयर एक सर्क्युलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान. इट इज नाव ओपन, एनी वन कॅन बिल्ड अ ट्रॉलर. म्हळ्यार हें कितें म्हाका दिसता की हे जे आतां ओपन केलां कोणूय येतले फाल्यां पार्ट टायमर बिल्डर येतले कोण येतले. हे आदी हो धंदो जे फिशरमॅनाचो आहा म्हाका दिसता हे पाड घालूंक मुखार सरले हे फिशरीज डिपार्टमेंट. जायते इन्स्टन्सीस जाल्या की जायते पार्ट टायम हांगा बोटकार येयले बोटीचे धंदो करून they have not paid laborers. लेबरांक फारीकूच करना 10 महिने काम करून. सो हे त्रास कोणाक जाता आमचे हे जे खरे बोटकार आसा ते तांकां त्रास जाता की हे पार्ट टायमर जाता तेंचे पयशे फारीक करिना पूण येवपाक दुसऱ्यांक जे खरे धंदो चलयता आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां त्रास जाल्ले आसा. देखून हांव लोको हे फिशरीजान हेचेर वचून रिव्यू करचे. जे तुम्ही ओपन करता इवन ओपन केले जाल्यार देर आमकां स्टेक होल्डर्सांक इन कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय. नाजाल्यार एनी वन हू वॉन्ट्स टू रेजिस्टर फिशिंग दे हॅव टू टेक अ NOC फ्रॉम द सोसायटीज वेर इट इज एप्लिकेबल. इज जेटीज सोसायटीज आसा जे रजिस्टर्ड विथ फिशरीज डिपार्टमेंट. विदाउट NOC तुम्ही दिवपाचें मातशें बंद करात. अदरवायज वी वी हॅव टू टेक लिगल एक्शन ऑन दीस. उनो आहा वर्सा भाशेन पावस ना. ह्या वर्सा पावस पळय चड पडटा तेन्ना पीक बरी पिकता म्हणटाले जाणटेले सांगताले. पावसाचेर राहा म्हणून म्हळ्यार ह्या वर्सा पावस वयना आनी तो फन ना. त्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें करपा जाय 60 दीस पळय 60 दीस ते 90 दीस करपा जाय. बॅर आतां पळयल्यार प्रत्येक नुस्त्याचो दाबोळी आसता ती तर रिडींग करूंक ना. ते चलून जाल्यार नुस्तें कशें जातलें. मोपा विमानतळा खातीर एव्हिएशन टर्बायन फ्युअल घेवन वचपी टँकर चिखलेंतल्या सेंट जेसिंटो जुव्या लागसार अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टँकर चलोवपी चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान टँकर रस्त्यार उमथलो. ह्या अपघाता उपरांत इंधन गळती जावपाची शक्यताय आशिल्ली. देखून खबरदारी म्हणून पुलीस आनी आपतकालीन सेवा घडणूक थळार वचून सुरक्षा निश्चित केली. कांय वरां खातीर येरादारी आडखळून पडली.
आता तो डेपोच्यान आयला वास्कोच्यान आणि तो मोपा वताले म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आतां एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो पडल्यार 1 वर जालें. अजूनही त्यांचे कडेन कांय सेफ्टी मेजर्स ना. हांगा फायर आयला, दे आर डुईंग देयर वर्क, बट दीस डेपो दे शूड हॅव द सेफ्टी मेजर्स आणि इट इज नॉट फार अवे. एक 12 किलोमीटर आसा. इतले म्हणल्यार एक 10 मिनटान हांगा दे शूड हॅव रिच्ड, बट हांगा कोणूच ना. दिस फायर इज ट्रायंग देयर लेवल बेस्ट. आतां तांचे कडेन तो टँकर उबारपा जाय, तो क्रेन आपयल्या. सो तेन्ना कितें जायत जाल्यार इट विल बी व्हेरी डेंजरस, कित्याक लोक हांगा यो वच करता आनी पीपल बीन फॉल इन ट्रबल. लीकेज ऐकलं लिकेज आसा, बारीक आसा म्हणून आयकलां. सो इतक्यान हें न्हू वाडपाक शकता, तेन्ना कितें जावपाक शकता. लायटीच्यो वायरी आसा. आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी सांगलां की तें बंद कर म्हणून, तरी पूण कितें तरी मोबायल यूज करता कोणी, समबडी मे बी स्मोकिंग पासिंग बाय, कितें जावपाक शकता. 11:12 आमकां कॉल येयला, एक ट्रक पडला. इमिजिएटली आमची एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर हांगा पावले उपरांत कळ्ळें टँकर. अगेन आमचो फायर टेंडर आमकां येवची पडली. फायर टेंडर येयल्या उपरांत कळ्ळें की इट इज अ लोडेड व्हेकल ऑफ ATF. इमिजिएटली आय इन्फॉर्म द IOCL एंड द कन्सर्न डिपार्टमेंट, मामलेदार एवरीवन. सगळीं जाण हांगा पावली आनी कन्सर्न टीम ऑल्सो IOCL सगळे इक्विपमेंट घेवन पावले आनी आमचे फायर टेंडर आनी अलॉंग वीथ आमचे क्रू सुद्दां सकाळच्यान आमी आहा. ओन्ली वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन. सगळ्यांक ऑपरेटरांक आमी फोन करून सांगले येवपाक. ते म्हणटा की 100 टनाची क्रेन जाय पडटली आनी सगळे ऑल द डिमांडींग मोर मनी. सो मामलेदार सुद्दां आमकां इन्फॉर्म केले ते ओनर शूड टेक अ रिस्पॉन्सिबल टू टेक द क्रेन. सो ओनरान सुद्दां आतां क्रेन आपयलें. वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन. आमी बोथ जाण आमी सगळे रेडी आसा, अलॉंग वीथ आमचो फोम आसा, सगळे आसा. सगळ्यान पयलीं आमी पळयलें की मायनर लिकेज आसा आनी भितर आमचो स्टाफ आनी क्रू देंवन आनी तेंचो हेल्पर देंवन आमी टर्मिनल ऑफ केल्लो आहा. ते इग्नायट जावंक शकना आनी लोकांकूय सांगलेलें हांगा मोबायल यूज करप ना आनी स्मोकींग कांय ना. सगळ्यांक आमी बंद केल्लें. इवन द शिपयार्ड सुद्दां आहा, तर तेंकां सुद्दां आमी इन्फॉर्म केला की वेल्डिंग सगळें बंद करपाचें. सगळें आमी रेडी हालतान आसा. ओन्ली वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन. फाटल्या 4 वर्सां सावन वेवसायाचो कर शोकेस नोटीस धाडून लेगीत भरूंक नाशिल्ल्यान मार्ना पंचायतीन शिवोले वाठारांतलो ब्युटी पार्लर बंद केलो, अशी माहिती पंचायत सचिव सुरेश फडते हांणी दिली. जाल्यार फाटलीं 2 वर्सां जालीं हो पार्लर बंद केला. ह्या शॉपाचे धनी सतत आमकां त्रास दितालो. हे फाटभुंयेर पंचायती सयत पुलीस स्टेशनांत लेगीत कागाळ केली. मात कोणेच आमकां मजत करूंक ना असो आरोप पार्लर चलोवपी सुखदा वळवयकारान केला. पळयात पुराय बातमी. डिमांड नोटीसाची ती डिमांड नोटीस त्याने हे करूं ना आनी आमकां शोकॉस काडलेलो ताका रिप्लाय दिवना म्हणून येवन आमी तेची सील केल्ली आसा. हांगा चलताले तेंचे ब्युटी पार्लर चलताले. 4 वर्साचो तेंच्यांनी पेमेंट करून नासलेलो. ताका आमी शोकॉस काडली. शोकॉसाक ताणें रिप्लाय दिवना. डिमांड नोटीस काडली. डिमांड नोटीसीक तेंच्यांनी रिप्लाय दिवना आनी आमचे कडेन कॉन्टॅक्टूय पेमेंट कोणाक करूंक ना, पंचायतीक करूं ना. एज पर द पंचायत रूल आमी तो सील केल्लो आसा. एक्चुअली सलोन युनिसेक्स सलोन आसलेलो जो आमी एप्रिलान बंद केला. ओके, स्टील पंचायत इज आस्किंग फॉर मनी विच इज 80,000 वीच एक्चुअली 2 वर्सां हेंच्यांनी आमकां रिन्यू करून दिवंक नासलेले. आमी हेंचे कडेन गेल्ली, हेंच्यांनी रिन्यू करूंक दिवंक ना आमकां. ओके, बाय द इन्फ्लुअन्स ऑफ द ओनर ओम चडणकरा. आनी तो आमकां येवन हांगा डेली आमकां त्रास करतालो. आमी पंचायतीन गेली, कोणूच आमकां हेल्प करना. ताणें आमची लायट कट केल्या मेयान फर्स्ट विकान. ओके, आमचें उदक कट केलां मेयाच्या फर्स्ट विकान. बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव क्लोज्ड in April last week of this year. Okay, still panchayat is asking for 80,000 which actually we have to give them 40,000. I went multiple times to the secretary is not entertaining us because he has sent us a notice of 80,000. still he is not listening. आमी अप्लाय केले, तेंच्यांनी आमकां रिन्यू करून दिवंक ना. ओके, जेन्ना तेणें आमकां धाडले पळय तेन्ना हांव तेजे कडेन गेले, पयशे घेवन गेले भरपाक. तेणें सांगलें ना तुका 80,000च भरचे पडटले. हांवें ताका सांगलें, एक्सप्लेन केलें की 23 and 24 is covered. Okay, I have to pay for 25 or 26 वर्सांक पे करपाक जाय आनी ह्या वर्साचो ना कित्याक आमी सलोन बंद केलो आनी वी आर सरेंडरिंग द ट्रेड लायसन्स टू देम. येस, ओनर इज ट्रबलिंग अ लॉट. ओके, एक्चुअली आमी आमचे कडेन लिगल एग्रीमेंट आसा फ्रॉम द को ओनर फॉर दीस इयर. स्टील ओम चोडणकर इज harassing us, harassing my staff. I have the proof with me right now in my all the footages are there, everything I have. Still even police is not supporting us because we went to multiple people for a help. If you have gone to the police also we went. We have applications, we have NC, they have come, they have harassed my staff, everything we have done, but police is not supporting us
at all. Panchayat is not saying anything. Okay, maybe they are also with the owner only because they are not supporting us. Because when I had told him that 23 and 24 is paid and only 2 years we have to pay 40,000, still he is issuing us notice of 80,000 only again and again. So if they had sent us 40,000 notice, we would have paid it and nothing would have happened. But he is not ready to make it as 40,000. He's keeping the amount as only 80,000. I had gone to the panchayat. I had gone to the secretary, Mr. Suresh Fatte. I had informed him that it is 40,000 and it is not 80,000. Still, he is not ready to accept that it is 40,000. When I have showed him the proof that I have paid previously, but still with the influence of the owner, the previous owner, okay, the co-owner of the property, he is not ready to accept it. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचो विघ्नहर्ता बेगीनूच येता. ताच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपनां. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तशेंच भांगराच्या स्वरुपान खासा इनामां दवरल्या. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो. तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.